प्रीतीच्या भयणी भावांनो, मान्यवोत आग्नेलाच्या 7व्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मान्यवोत आग्नेल आपल्या बोलवोत जिवितान आनी उतरान देवाचे पोरचेक बोरवाशान भरता. हो 7व्या नोवेनाचो विशय. मान्यवोत आग्नेल प्रवचनांतल्यान, कुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान, आत्मीक मार्गदर्शनांतल्यान आपल्या आयकोप्या मोदें नवे कालीस आनी नवे मन उत्पन्न करून दुखी आनी निराशी जाल्ल्यांक बोरवाशाची दिवटी पेटयतल्यांक उर्बेवंत यात्रेकारां जावंक प्रेरणा दितालो. बाबिलोनियेंत बोरवासो विरगून गेल्ल्या पोरजे सारकी आयज आमची परिस्थिती जाल्या. झुजां मारामारेक लागून, धर्मीक आनी जात कातीच्या वेगवेगळोचाराच्या सांकल्यांनी घुस्पून उरून जायत्याच्या जिवितांतली बोरवाशाची दिवटी पालोवन गेल्या. आमचे पाप रोडून नवे कालीस, नवे मन आपणावंक बागीवर जावंक आमकां उलो. हे भाशेन जेन्ना आमच्या कुटुंबांनी, वावरा जाग्यार, शेजार सामाऱ्याक, समाजांत व फिरगोर्जेन असल्यो परिस्थिती उप्रासतात तेन्ना एजिकेल प्रवाद्या भाशेन बोरवाशाची दिवटी पेटयतली उर्बेवंत यात्रेकारां जावंक देव आमकां आपयता. निराशीपण नपयत करूंक एक नवे कालीस आनी नवे मन दुसऱ्या भितर घालूंक वावरुया. ह्या मिसाची इंतेसावा फामिलीक बरी भलायकी मागता आल्बानो आनी आमेलिया रॉड्रिगीज आगासाई टावन. दिनवास्ता आनी बरी भलायकी मागता कायताना आनी आंतोनियो वाज आगासाई टावन. रोजफिल गॉईज जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता आना मारिया गॉईज कावेलोसी टावन. सिस्टर मिजियाक पिडेंत सांगात दिला देखून देवाक दिनवास्ता आनी बेगीन पेकोवणी मागता पिलार सिस्टर्स लोतोली टावन. बरी नोकरी मागता दानियेला डिसोजा कलांगूट टावन. दिनवासनीचे मीस भेटयता जसिंता नरोना आनी फामिली शिओली तान. फामिलीक बरी भलायकी मागता इस्मायल डिसिल्वा पिलार टावन. जेल्सिओ पेरेरा जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता जोस्फिना रॉड्रिगीज कोर्ताली टावन. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता जॉयल मोरायस कुंकोली टावन. ह्या मिसांत वांटो घेवंक रोमार आयल्या सांत आंतोनीच्या फिरगोजूच्यो शेळयो आनी तांचो पादविगार पाद्री सुकुरो मेंडीस आनी कूर पाद्री मारियो कार्वालो. तुमच्या पासत आमी ह्या नोवेनाच्या मिसांत मागता. सगळीं उबी रावून सुरवातीचें गीत गावुया. So she
Baiko tu sap somestaci, Goi bagoi korozamci, Tuce sorshi ayau donia, Bofok tuka moi marga, Tau tu dodor te batuci, Somestaci ca cludici, Tau tu dodor te batuci, Somestaci ca cludici. Bapaci, ani putaci, ani powitatmiaci nawi. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या 7व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात सगळ्यांक तुमकां येवकार. आयचो मुख्य विशय मान्यवंत आग्नेल आपल्या बोलवंत जिवितान आनी उतरान देवाचे पोरजेक बोरमाशान भरता. मान्यवंत आग्नेल प्रवचनांतल्यान, खुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान, आत्मीक मार्गदर्शनांतल्यान आपल्या आयकोप्यां मदें नवें काळीज आनी नवें मन उत्पन्न करून दुखी आनी निराशी जाल्ल्यांक बोरवसाची दिवटी पेटयतली उर्बेवंत यात्रेकारां जावंक प्रेरणा दितालो. बाबिलोनियेंत बोरवोसो विरगळून गेल्ले पोरजेक सारकी आयज आमची परिस्थिती जाल्या. झुजा मारामारीक लागून दुयेंस पिडांक सापडून तरेतरेच्या प्रस्न आडखळींची गुलामां जावन धर्मीक आनी जातीकातीचे भेद बेगचाराच्या सांखळींनी घुस्पून उरून जायत्याच्या जिवितांतली बोरवशाची दिवटी पालोवन गेल्या. आमचे पाप रोडून फातराचे काळीज काडून नवें काळीज, नवें मन, नवो आत्मो आपणावून पवित्र, संपूर्ण आनी भाग्यवन जावंक आमकां उलो. हे भाशेन जेन्ना आमच्या कुटुंबांनी वावरा जाग्यार शेजार सामार्याक समाजांत वो पिरगोजेत कसल्यो भिरांकूळ परिस्थिती उप्रासतात तेन्ना एजिकियल प्रवाद्या भाशेन बोरवसाची दिवटी पेटयतली उर्बेवंत यात्रेकारां जावंक देव आमकां आपयता. निराशीपण नपयत करून एक नवें काळीज आनी नवें मन दुसऱ्या भितर घालूंक वावरूंक आमकां ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. भोगाड भाव भयणीनो, ही सुरवातेची उतरां मनान धरून मान्यवंत आग्नेला भशेन जिवितान आनी उतरान देवाचे पोरशेक बोरवोसो हाडूंक, जिवितान ल्हानवीक जावंक जे भाशेन ताणें देवाचें उतर परगट केलें आमी परगटूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवत सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
महिमा देवाकूच स्वर्गी महिमा देवा आणि शांती ताच्या इस्ता संसारी महिमा देवाकूच स्वर्गी महिमा देवा Soरा देवा सोनीच्या राया देवाकूच स्वर्गी महिमा देवा मोदिदार देवा बाप्पा देवा बाप्पा देवाकूच स्वर्गी महिमा देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकाळटा सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवा देवाची शिली शिली तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे त्या पवित्र आज्ञा सांगाती देवाकूच स्वर्गी महिमा देवा देवा बापाचे मोहिमे महिमा देवाकूच स्वर्गी महिमा देवा Jesu Christa ekloć tu महिमा देवाकूच powi स्वर्गी महिमा देवा ekloć tu Ishwar ekloć tu por Ishwar देवाकूच स्वर्गी महिमा देवा Amen Amen प्रार्थुया ह्या वेळार आमची मागणी जे कितें आमच्यो गरजो आसात आमी देवा मुखार दवरुया सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगल्या देण्याचो रोचणार आनी दोनी तुजे असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सुख देखून तुजे भोगतेन आमकां सदां संतोष मेळोसो कर आमच्या सौम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जो जियेता आनी राजवंश चलयता सासनाच्या ससना दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप त्या कालार पोरजेक राखता तो श्रेश्ठ कुंवर मिंगेल उबो जातलो राष्ट्रांत जल्माक आयलीं तेतून थावन दिश्टी पडूंक ना तसलो टोलमोल्याचो काल येवचो आसा तो काल येतोच तुजे पोरजेक मुनगे जांची नांवां पुस्तकार बरयलेलीं आसात तितल्याकूय थारोन मेळटलें प्रितुमेचे ढुलींत न्हिदलोलीं आसात तांची मदलीं जायतीं जाणां उठ्ठोलीं थोडीं सासणाच्या जिविताक थोडीं बेआबरूक आनी सासणाचे लोजेक शिकयलोलीं तीं अंतराला वेल्या पोरजोला पोरीं आनी खूब जाणांक प्रामाणीकपणान चलूंक शिकयलां तीं नोकेत्रां पोरीं सासणाच्या सासणाक लोक लोक तोली देवाचें उतर हें
आमचो जबाब हे परी गावून जातलो. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोण येता. सगळीं म्हणूया. राखून घे देवा, हांव तुका शेरोण येता. Sorves poratunț moce dais, tunț moce patr, moce darsone, tuges adin racundo vorlai. Hau sorves porat, sodans moce dolea mucar do vorta. तो म्हज्या उजव्या कासा म्हणटोच हांव कधीच हालोना. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोण येता. देखून मोजे काळीज उल्लासता, मोजो ओत्मो मुरगोट्टा. मोजी कूड पोरयान सवस्तायेन सुस्त जातोली. कित्याक तो मोजो ओत्मो मेल्ल्या मोदे सोडचोना, आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो ना. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोण येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती. आनी तुज्या उजव्या सासनाचे सूर. राखून घे देवा, हांव तुका शेरोण येता. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. दर एक यादनीक धार्मीक रिती पाळूंक दिसपोटी मंदिरांत आसता, आनी पातकां काडून उडोवंक शोकना तसले योद्न परतून समोर पिता. क्रिस्तान जाल्यार पातका खातीर एकूच योद्न केलो, आनी आतां तो देवाच्या उजव्याक बसला, आनी आपल्या दुस्मानांक देव ताच्या पांया तळा घालतलो ते घडयेची वाट पळयत आसा. म्हणटच आपूण पवित कोत्ता तांकां एकाच योजना वरवीं सासणांक ताणें संपूर्ण केली. सोर पातकाचें बोगसोणें मेळ्ळें म्हणटच तांचे खातीर आनीक बेटवण्यो करची गरज ना. देवाचें उतर हें. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावुया.
Soy solves pora, soy solves pora, soy, 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 soy. Soy solves pora, soy solves pora, soy, 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 soy. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगोत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. Soy solves pora, soy solves pora, soy, 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 soy. Soy solves pora, soy solves pora, soy, 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 soy. स्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, त्या दिसांनी तो संताबेतूच सुर्याचेर काळोख पडटलो आनी चंद्रीम आपलो उजवाड पालयतलो आनी नखेत्रां मळबावेलीं पडटलीं आनी अंतराळार आसात त्यो सोक्ती कोलकोलतल्यो. आनी तेन्ना व्हडले पोदवेन आनी दोबाज्यान कुपाचेर येतोल्या मनशाच्या पुताक एके शिमेर थावन स्वर्गाचे दुसरे शिमेर पर्यान आसतले. आपणे विचलोल्यांक जमयतलो. अंजिराच्या झाडाची ही वपार समजून घेयात. ताच्यो खांदयो बागवतात आनी तांकां कोमऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तेच परी हे पळयल्या उपरांत तो लागीं दारा मुऱ्यांत पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हे सगळें घडल्या बगर ही संसद अंतरची ना. स्वर्ग आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजीं उतरां कधीच सरचीं नात. पूण एकल्याच बापाक भायर रावन आनी कोणाकूच सुर्गीच्या दुतांक वो पुताक लेगून त्या दिसाची वो घडयेची खबर ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. बोगाड भावबडिनो, जिवितान आमी सूख आनी दूख अनुभवता. कोणाच्या जिवितान सगळें सुखूच आसचें ना, व कोणाच्या जिवितान सगळें दुखूच आसचें ना. थोडे पावटी आमी सूख अनुभवता जाल्यार थोडे पावटी आमी दूख अनुभवता. आनी दूख जायते भासाचें आसा. जावं कोण पिडेन पडटा तेन्ना दुखान जाता. कोणाच्या कुटुंबान मरण येता तेन्ना दुखान आसता. त्रास येतात, कश्ट येतात तेन्ना दुखान आसता. जिवितान बरवसो ना. आनी हाका लागून आयचो विशय म्हणटा, मान्यवंत आग्नेल आपल्या जिवितान आनी उतरान देवाचे पोरजेक बरवशान भरता. मान्यवंत आग्नेलान दुसऱ्याच्या जिवितान बरवसो हाडलो जावं आपल्या उतरांतल्यान आपल्या जिवितांतल्यान. ल्हानश्यो 2 घडण्यो तुमचे मुखार दवरता. राजू नांवाचो कोण एक रिक्षाकार आसलेलो आनी हो रिक्षाकार बेंगलुरूच्या शारांत रिक्षा चलोवन आपले आनी आपल्या कुटुंबाचें पोट भरतालो. आनी जेन्ना खंय तो आपल्या गिरायकाक घेवन तांचे स्वातेर वेतालो, तो रस्त्याचे देगेर पळयतालो. जायतो लोक, गरीब लोक पिजलोले कपडे घालून, मेळे कपडे घालून, मेळटा ते खावून थंयसर न्हिदतालो, आपलें पोट भरतालो. आनी हें पळोवन ताका तांचे चुरचुरे दिसताले.
एका दिसाक आपल्या गिरायकाक घेवन वेतना एका जाणट्या दादल्याक पळयता मेळे कपडे घालून थंयसर कितें काजालो आपल्या गिरायकाक पावयता परतून येता ह्या दादल्याक आपल्या रिक्षान घालता आपल्या घरा हाडटा ताका नाडयता ताका कपडे दिता ताका जेवण दिता ताचो परामर्श करता ह्या मनशाच्या जिवितान बरवसो नासलो बरवशाचें किर्ण उत्पन्न करता दुसऱ्या दिसाक अशेंच परतून वेता आनीक जायतो लोक रस्त्याचे देगेर ताका मेळटात तांकां आपले रिक्षान घालता आपल्या घरा हाडटा तांचो परामर्श करूंक लागता आनी तो म्हणटा मादर तेरेसाचे स्फूर्तीन ह्या लोकांक हांव एक आश्रम बांदपाच्या कामान बुडलेलो आसा हिंदू जावन ह्या मनशान तांच्या जिवितान एक नवो बरवसो उत्पन्न केलो स्वामी विवेकानंदा हो एक भारताचो जाणार मनीस एका दिसाक सगळ्या जाणार मनशांक एक व्हडलें जेवण करता व्हडल्या व्हडल्या मनशांक आपयता आनी जेन्ना सगळे मनीस आयल्या उपरांत तांकां आपूण जेवण वाडूंक लागता आनी तेन्ना ताचे सेवक ताका म्हणटात तूं आमचो गुरू हो वावर तुजो न्हय हो आमचो वावर सेवकांचो वावर आनी तेन्ना स्वामी विवेकानंदांक अशें सांगता संवसारांतल्या व्हडल्या गुरूची जेजू क्रिस्ताची तुमकां खबर ना पवित्र पुस्तकान तुमी केन्नाच वाचूंक ना कशे भाशेन तो मेजावेलो उठलो ताणें आपल्या शिसाचे पांय धुले आनी ते पुसले जर तर जेजू क्रिस्त हांगा आसलेलो जाल्यार म्हज्या रोगतान हांव ताचे पांय धुतलो आसलो जाणार मनीस ल्हानवीक जालो मोगाळ बाबडीनो भाग्यवन मान्यवंत आग्नेल आपल्या जिवितान ल्हानविकायेन जिवीत जियेलो भाग्यवंतपणी जिवीत जियेलो दुसऱ्याच्या जिवितान ताणें बरवसो हाडलो आयच्या पयल्या वाचपान इस्रायल परजेची आमकां खबर मेळटा देवान तांकां विचून काडली देवान तांचो मोग केलो पूण इस्रायल परजा परतून परतून पातोक करता देवा सशिल्ली पयस वेता पूण देव तांकां बक्षिता आनी एका दिसाक तांकां पयस परदेसान बाबिलोनांत व्हरतात थंयसर ही परजा आपले पातोक रोडटा आनी एक राजा आंतोकियस एपिफेनस हे पोरशेक त्रास दिवंक लागता असल्या वेळार हे आयचे पयले वाचप म्हणटा भाग्योन मिंगेल उत्पन्न जातलो आनी हे म्हणजे पोरशेक साल्वार करतलो आनी आमी जाणात पर्शियाचो सायरस राजा इस्रायल पोरशेक परतून आपल्या गांवघरा हाडटा आयच्या दुसऱ्या वाचपान हेब्रोवाचें पुस्तक म्हणटा जायते महायाज्ञीक आसले दिसाच्या दिसाक भेटो भेटयताले आनी भेटो भेटोवन लोकांची पातकां बक्षिताले पूण जेजू क्रिस्तान आपलीच भेट भेटोवन आपलेच रगत वारोवन मनशा कुणाक ताणें सोडवण दिली ताणें आमची पातकां बक्षिली जी कोण ताचेर विस्वास दवरतात तांकां सगल्यांक तारण मेळटा आयच्या शिव वर्तमानान जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची आमी खबर आयकल्या जेजू दुसरे फावटी येतलो केन्ना येतलो कोण भाशेन येतलो आमकां कांयच खबर ना पूण आमकां सगल्यांक जागृत रावंक आपयल्यांत नोकेत्रां पडटलीं सोनरीम सुर्या धांपतलो काळोख येतलो सगळो संताप जातलो दुमाळो येतलो पूण जी कोण शेवट पर्यंत तीर रावतात तांकांच जेजू भेटतलो मोगाळ बाबडीनो भाग्यवन मान्यवंत आग्नेलान आपल्या जिवितान तो कसलें जिवीत जियेलो गाय तो एक देवाच्या उतराचो ओकोण परगटणार जायत्या गांवांनी वचोन जावं गोंया भायर वचून रेतीरांनी वांटो घेवन मिसावांनी वांटो घेवन नोवेनां करून देवाचें उतर परगट करतालो जायतो लोक देवाचें उतर ताचें आयकूंक येतालो जावं पातकी मनीस जाणें वायट केल्ले मनीस ताचें उतर आयकून आपलें जिवीत बदलताले नवे मनीस जाताले आनी हाकाच लागून ताका रायतूरचे सिमदारीचो ओतमीक गुरू म्हणून नेमलो आनी सुटयांनी तो खंय पिलार येतालो पाद्रीक रेतीर दिवपाक एका दिसाक ताजो एक सांगाती ताका विचारता जेन्ना तूं सेर्मांव सांगताय तूं वागा भाशेन सांगताय पूण जेन्ना तूं कुमसो तरेन आसताय तूं शांत शेळी कशी हें कशें आनी खंय मान्यवंत आग्नेल ताका असो जबाब दिता जेन्ना हांव सेर्मांव सांगता
जे भाशेन दर्यान नुस्तें मारतात केस उदक आलोयता तेन्ना नुस्तें वयर येता पूण जेन्ना हांव कुमचो दरीन आसता हांव शांतपणी हें नुस्तें पुंजायता. ताणें आपल्या जिवितान आनी उतरान लोकांच्या जिवितान बरोवसो हाडलो, लोकांचें जिवीत बदललें, तांकां नवीं मनशां केलीं. आयज आमी सगळीं कितें करुया काय बागयोन पावलो म्हणटा कुरीतकारान बरोवन शिव वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार आमकां एक वडवीक न्हय, आमकां जोड एकल्याक दिल्लो कायदो. आमचो कायदो म्हणटोच आमच्या उतरां कुरण्यांतल्यान देवाचें उतर परगटूंक आमी सगळीं वावरुया. दुसरे सुवातेर मान्यवंत आग्नेल एक ल्हानवीक जिवीत जियेलो, गोरवान बरूंक ना, पदवेन बरूंक ना. आमचे लागीं जायते आसा, पदवी आसा, नामनां आसात, आमी जायते फावटी गोरवान भरता. आपूण आपणाक देव सोमेस्ताक वचली गोत जाल्या ल्हानविकायेन आमी आमचें जिवीत जिवया. आनी तिसरे सुवातेर मान्यवंत आग्नेलान देवाचें राज परगट केलें. आमी सगळीं सुवातेर जंय आमी आसा भोंवता थंयसर देवाचें राज परगटूंक ह्या मिसान आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. सगळीं उबी रावया आनी व्हडल्या ताळ्यार आमी आमचो भावा तुजा म्हणून सोत मानता. देवा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रस्तारा जेजू क्रिस्ता तशें एकल्याच पुता आमच्या सुमया आंकवार मळेतान जल्मलो, मोस काल ताणें घोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मदीं देंवलो, तिसरे सांबरेल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गात सोडलो, सोर पदवीदान देवा बर्शा उजव्याक बसला, थंय तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सवे, भक्तांचो एकठार, मातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप सायबांनी, बिस्मांनी, याज्ञिकांनी, तशेंच मोटवाशी भाव भयणी आपल्या देखीवन जिविता उदेशी आपलें आपोवणें बापाक पांता तसलें करूंक बापा लागीं मागुया. आमचे फिरगोजेन आनी समुदायेन जियेतल्या बावाट्या पासत आमी मागता. आपल्या जिवितांत तांणी क्रिस्तांव बावाट्याची मुल्यां खोशे मनान आपणावंक आनी ओर्ताबोरीत क्रिस्ती जिवीत जियोंक बापा लागीं मागुया. समाजाच्या बरेपणा पासत जायती आमची भाव भयणी बारी वावुरतात. जायते पावटी आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी असल्या भाव भयणाक दुसऱ्या मनशाचें बरें उतर आनी उत्तेजन मेळो ना. तांणी आपलो भावाट आनी बोरवांचो सोडिनासतना उर्बेन आपलें कार्य चालूच दवरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया.
क्रिस्ताचे भेटेंत वांटो घेतली आमी सगलीं तशेंच कोश्टा त्रासांनी निराशी जालोलीं आसात तांणी सर्गीच्या बापाचेर आपलो विस्वास दवरून जियोंक मानेवत आग्नेलाच्या मजतीन तांकां पवित्र आत्म्याची गोटाय मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळीन आयकून घे. जायतीं आमची भाव भयणां पिडेक वो अडचण्यांक सांपडून निराशी जाल्यात. तेच पोरी जायते कुटुंब तुटपाचे दोशीर आसात जाल्यार जायते तोंडाटे शिकोप करून शिर्वीस मेळोना जावन वो जिविताचो सांगाती ओ सांगातीन मेळोना जावंक निराशी जाल्यान. देवाचे तांणी आपलो भावाट तिरावंक आपल्याक गरज त्यो वस्तू देव फावो कोत्तलो म्हूण भरवशान जियोंक बापाची कृपा आनी मजत तांकां मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळीन आयकून घे. आमकां जाय तें मागचें आसा ओगेपणान तुमची मागणी देवा मुखार दवरात. बो मोगाळ बापा दोयेंनी आमची मागणी आयकून घे. मान्यामोद आग्नेला भशेन दुसऱ्याच्या जिवितान बरवस हाडूंक जिवितान ल्हानवीक जावंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Orpon tuce, dublem betoi satatitle, dublem dile devon paule, dublem sove devarupne, mogal bapa pava boini, manun geyati Mogal Bapa Bava Boini Manun Geyati Betoni Chevdanesna Koravine Konus Nasto Amche Mode Deva Kurpe Amkamele Udar Kalsa Iram Duce मोशा भावा भयणीनो मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदान देव बापाक मानता तसलें शाबूड मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोगती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हे आमी मागताव आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा सोर काडी आनी सोर साय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेतान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून
सासनाच्या मोरणांतली आमकां सोडयली आनी मोरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतोरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसोडे मेळशाक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gut porgotuja. Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù nowia nietolo. Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù nowia nietolo. बापा, जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही चडूनशी खास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुरान रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नॅरी आनी सिमियो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन दोन दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी सगळीं दीर घेवन म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां काळिल्ले पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सठय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात्याचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. And you say, with all respect of miserere nobis. And you say, with all respect of miserere nobis. Agnus Dei, quid olis peccata mundi, dona nobis pace. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोमिया ते म्हजे भितर येवचे म्हाका खबरना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Bella
एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले खरें सांगता सांगता म्हाका पावले करत मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले खरें सांगता सांगता म्हाका पावले काढून रोयलो सगळ्यांचो एकचार जालो दुस्मानाक वेगीन घेवया मोगानूच जिवीत सारया घरांत मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले खरें सांगता सांगता म्हाका पावले घरांत मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले खरें सांगता सांगता म्हाका पावले केल्यान जेवूंक वाडचें तारेल्यान पियूंक व्हरचें आंगावले विल्यान घालचें वाचुऱ्यांक दिदार दिवचें घरांत मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले खरें सांगता सांगता म्हाका पावले घरांत मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले खरें सांगता सांगता म्हाका पावले जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया ताचें जिवीत आमच्या जिवितांत जिवंक ताची गोठाय मागुया प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारान आमी जेजूचे मास रगत घेतला हे संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन.
बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मायमोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धोंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची खालती मागणी. आयज केली भाशेन शिओलीची फिरगोजकारां रोमार घेवन आयिल्लीं आसा. आमी पादविकाराक तशेंच पादकुराक फादर मारियो कार्वालोक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमच्या येण्या वरवीं देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण आमची कालती मागणी. तशेंच आयज कोयर, आमच्या शिओली फिरगोजीचो कोयर आयज आमकां मिसाच्या बलिदानान बरे भाशेन मागण्याचें वातावरण करूंक आदार दिल्लो आसा. तुमकांय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशीच तुमी कोयर घेवन येवची म्हणून हांव मागतां. थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. मोगाळ इश्टानो, तुमच्या अखेरीत इंतेसांवा पासत मिसा तुमच्यान ऑफिसान दिवची. आमची कोंकणी बायबल डायरी 2025 आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत आसा. आमी तुमचे लागीं मागता दर एक कुटुंबान एक तरी बायबल डायरी व्हरात. तातूंत देवाचें उतर दर एका दिसाचें ताचेर नियाळ आसा. म्हणटच तुमी तें वाचचें, देवाच्या उतरांतल्यान वाडचें, तुमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक दिवचें, तुमच्या इश्टांचे जेन्ना जल्माचे दीस आसात एक गिफ्ट कसो दिवचो, तुमच्या कुटुंबाच्या वांगड्याचे मरणाचे वार्षिक दीस आसात हे देवाचें उतर शिंपडावचें म्हणून आमची कालती मागणी. मोगाळ इश्टानो, आमचे भुरगे जे शिंकतात पाद्री जावं तुमी आदार दिवंक सोदतात जाल्यार आमच्या ऑफिसांत येवन मेवचें. आनी आग्नेलाच्या मजतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार मेवता. तुमकांय मेवले जाल्यार तांचो एक्सरे रिपोर्ट सगळे घेवन दुयेंत आसतना वो पिकोवणी मेवले उपरांत हे सगळे रिपोर्ट हाडून दिल्यार एकदम बरें जातलें. आमच्या पिलार मिशन एक्झिबिशन हे वर्साक आमी सुरू केल्लें आसा. आनी हातूंत आमी केरी भाशेन पिलार संस्था जंय जंय वावुरता त्या त्या जाग्यावयली परंपरा, संस्कृताय, वस्तू आमी हाडून दवरलेल्यो आसात. इश्टानो, जायते फावटी आमकां आमच्या भारताची वा आमच्या दोन प्रांताची परंपरा आमी नकळो. आनी हाकाच लागून केन्ना केन्नाय कितें कितें घडटा तेन्ना आमी जायते उलयतात, जायते विडियोज वायरल करतात. एक उदाहरण, आमचो आदारी विसमसाय पिलार आयिल्लो आनी आमच्या पंजाबची संस्कृताय प्रमाणे आमी हार घालून आमच्या आदारी बिस्म साहेबाचो सन्मान केल्लो. तो हार घातलेलो म्हणून ताचेर विरोध, आमच्या आदारी बिस्म साहेबाचे विरोध जायते विडियो सर्क्युलेट जाले. कित्याक आमी आमची गोंयची परंपरा, भारताची परंपरा आमी नकळो. आनी गोंयच्या दोन प्रांत म्हणल्यार गोंयांतूच न्हय, गोंयांत नगर हवेली, दमान म्हणटूच ह्या गांवच्यो संस्कृताय, परंपरा, वस्तू आमी दवरलेल्यो आसात. आमच्या सेमिनारीच्या हॉलांत तुमी वचून पळोवच्यो. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट जे आमी समारंभता ताची समजणी आमी घेवची. हो पुस्तक भायर सरलेलो आसा. आमच्या पुस्तक शाळांत, आमच्या इन्फॉर्मेशन डेस्कान तुमकां विक्रेक मेळटलो. घेवन हिमिसाची भेट तुमी समजून घेवची. बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेज ब्लड बँक हाचे सहकारान कॅरिंग सोल्स गोवा ही संघटना नोव्हेंबराचे 18 सकाळी 9 ते 12 पर्यंत ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारीन चलतले. जांकां आपले रगत दिवंक जाय ताणें फुडें येवचें आनी जीं दिवंक सोदतात ताणें आदल्या सांजचे 6 वरांचेर न्हिदोंक जाय, ना तो रगत दिवंक जावचें ना. आनी पिराय म्हणल्यार 18 ते 60 वर्सां पर्यंत. आनीक रगत दिवंक येताना 2 वरां पयलीं बरोसो नस्तो करून येवचो. मोगाळ इश्टानो, आयज रक्तदान म्हणल्यार सगळें म्हण दान, गरजेवंतांक दान, मरणाचे वेळार रक्तदान एक व्हड दान. म्हणटच तुमी फुडें येवची आनीक तुमच्या इश्ट मित्रांक सांगचें, कळोवचें. आमचो वावरेचो इश्ट आनी फादर आग्नेलोस कॉल
हातूंत आमी आमच्या मिसांवाचो वावर आमच्या तरणाट्यांक मार्गदर्शन आमी शापतात म्हणटच तुमी घेवन सबस्क्रायब करचो म्हणून आमचें कालती मागणें. मोगाळ इश्टानो, नोव्हेंबराचे 20 मानिवंत आग्नेलाच्या दिसाक आमच्या फादर आग्नेल स्कॉलांच्या आगण्यांत आमकां बाळगून दवर म्हणून एक फ्री तियात्र आसतलो. तुमी येवन तो पळोवचो. तुमकां कोणाकूय ह्या आमच्या पेंडलाक वो दुसऱ्या खर्चाक आदार दिवंक सोदता जाल्यार तुमी ते आमच्या ऑफिसांत वचून दिवची. मोगाळ इश्टानो, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आयज सेवेरिना ब्रगांजा वेर्नातान मानिवंत आग्नेलाच्या उदेशी अणभवलेलो उपकार परगट करूंक सोदता आनी ती अशी म्हणटा, म्हज्या धुवेचो न्हवरो ऑब्सेकाक सांपडलो आनी आपोलो विक्टर हॉस्पिटलांत गंभीर परिस्थितींत भरती आसलो. ताचो पांय आनी हाताचें ल्हान बोड मोडलेलें. ऑपरेशन जावन 3 दिसांनी ताचें ऑक्सिजन लेवल देंवूंक लागलें म्हूण ताका ICUंत शिफ्ट केलो. कुडीन भितर रगत व्हांवून पुलमांत उदक भरून इन्फेक्शन जाल्लें आनी ताका स्वास घेवंक कठीण जातालें. हांवें पिलार मानिवंत आग्नेलाच्या तुमलाशी येवन आनी ताचे पासत आमी कोतकोतेन मागले उपरांत 24 वरां ताचें ऑक्सिजन लेवल चडूंक लागलें आनी पुलमाचें इन्फेक्शन दिवंक लागलें आनी 3 दिसांनी ताका जनरल वॉर्डांत शिफ्ट केलो आनी आनीक 3 दिसांनी ताका घरा धाडलो. हांव मानिवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीनूच साताचो मान मेळोवंक मागता. होय मोगाळ इश्टानो, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तुज्या भावार्थान तुका तारण मेळटलें म्हणून जेजून आमकां घुमयलोलें आसा. ह्या पवित्र जाग्यार जायतो लोक येता. मानिवंत आग्नेला वरवीं देवाचो आशिर्वाद घेवंक येता. आयज घोडे आमी देवाक दिनवासूंक आयिल्लीं आसा. आयज घोडे आमी आमचे आवंडे, आमचे प्रश्न, आमची प्रार्थना, आमचे हें दुयेंस घेवन आयिल्लीं आसा. हांव मागतलो आसलो, तुमचो भावार्थ जागोयात. देवाच्यो मिलाग्र्यो जायत्या जाणांन अणभवल्यात. हांवेनूय म्हज्या जिवितांत मानिवंत आग्नेला वरवीं देवाचो आशिर्वाद अणभवला. म्हणटूच भावार्थान तुमची इदेसावां मानिवंत आग्नेलाच्या हातान घालात. आनी तुमचे पासत मागतना इश्टानो, जायत्या जाणांनी तांचेय पासत मागूंक लायिल्लीं आसा. तांचोय उगडास करात, तांचेय पासत मागात. ह्या दिसांनी इश्टानो, आमी केरीत भाशेन मानिवंत आग्नेलाच्या ताका साताचो मान मेळोवंक मागतात. म्हणटूच ही सगळीं इदेसावां एकठांय करुया आनी कोतकोत्यान सायबा आमची काकलूत कर म्हणून आमी सगळीं उबी रावया आनी मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखतांव आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओर्चोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी बरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या बागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कोर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. उगणीत काकच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक
सांताचो मान फावो कोर आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे उगोट पुरगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. The Society of Pilar has its name originating from Our Lady of Pilar. James, one of the apostles of Jesus, reached Spain to proclaim the gospel. However, he faced rejection and felt dejected. The Blessed Virgin Mary appeared to James on a pillar